मोगाच्यानो एक बहीण म्हाका मेळ्ळी. हांव रेतीरे गेल्ल्या वेळार बंबई आनी बंबई रेतीरे गेल्ल्या वेळार ती आयली आनी रडली. कालें म्हळ्यार फादर हांव खंय गेल्यार म्हज्या काळजांत दूख ते गाय व्होंवन खणें येता. दूख व्होवन गाय व्होंवन खणें खंय गेल्यार हे म्हजे गाय. पर हांव म्हजे दुयेकर गेल्लें दुबाय गेल्लीं. हे दुखीचो गाय थंय म्हाका गाय जावन आनी पुराय दुखीचो गाय काळजा भितर सोसूं जायनासली. दूख फडाफड आनी जावन वळवळ्ळी. ताच्या पयलें म्हजो आनी एक पूत अमेरिका आसा ताचेरच्यान गेल्लीं. थंय ते दुखीचो गाय व्होंवन काडून गेलीं. मागीर म्हजें आनी एक दूख काजर करून दिलां हांगा ऑस्ट्रेलिया आसा. ऑस्ट्रेलिया पूर्व पश्चिमा आनी खंय गेल्यार म्हाका ही दूख व्होंवन काडून येता. फादर ही दूख सोसूं जायना म्हजेर न्ही. कालें म्हण पळयलें. कालें म्हण सांगल्यार तिचें दूख कालें म्हण सांगल्यार ती घरा आसतना पयल्याच्या सुरू आसतना ती कितें आयकल्लीं उतरां घरांत आयकल्लीं उतरां न्हवऱ्या तावन. न्हवरो आसा एका तें कांय कोबो उलो तोंडूच उलयना. येराणी कालें म्हळ्यार ती सोंसली दूख आहा पळय तशें. वय व्हडभावाची भावच म्हणाली खंय व्हडभावाची बायल म्हणाली खंय व्हडभावाची बायल खालें म्हणाली म्हळ्यार आळे तुज्या देराक हांवें शीत पेज घालून पोसुल्लो म्हूण तुज्या न्हवऱ्याक. म्हजो देर तो तुजो न्हवरो हांवें ताका शीत पेज वाडून ताका वाडयल्लें हांवें ताका नाणयल्लें हांवें म्हणटा. म्हळ्यार तूं म्हज्या मुखार कोयर म्हणून हें घरा येताना देखून तुवें म्हाका हांवें सांगलें आयकचें तुज्या न्हवऱ्याक पोसुल्लें हांवें देखून तुवें हांवें सांगल्यार बरें उठ बस करल्यार तुवें घेत रावचें म्हूण. हें व्हडल्या भावाचें वय वय आचाक एक 12 वर्सां एक 15 वर्सां व्हड जायत पूण कळलें कठिणाचें उलाणें पळय. तशें घरांत जिम्म जाल्ल्याका कितलीं वर्सांची जिम्म जावन ती म्हाज्या न्हवऱ्यान आवय सरता म्हणसर घर बडयतना घर सोडून वचना म्हूण कितलीं वर्सां हाचीं भुरगीं व्हड जावन त्या भुरग्यांक भियान पसोवन अरे दिसा. ती आतां हाचीं भुरगीं हाचीं भुरगीं बारी शिक्षणांत हुशार हें शिक्षणांत हुशार लेक्का शिकून इंजिनियरींग करून तेगा भुरगीं भायर आहात. तेगा भुरगीं नाका तेगाय भुरगीं भायर आहात. आतां घालें बरें न्हवरें म्हणल्यार तीं भुरगीं बारी बरें आहात. पूण हाच्या काळजान घालें दूख खंयच्या एका दिसाचें सूख म्हाका नाका म्हूण. मागीर तिका बसून हांगा तिका बसूनचें कशें गे म्हणून आमी एक थॅरपी केली तिका सायकोथॅरपी करून तिची दूख काडली. आतां ती म्हणटा फादर थंय गेल्ली म्हाका कळ्ळ्यो संतोश फादर ऑस्ट्रेलिया गेल्यार संतोश म्हूण. थोडे फावटी मस्त फावटी आमी काल करता हांगा थंय येताना कालें वोवयता हांव लागेज वोवयता हांव लागेज सांगता काळजांत दूख वोवयता हांव गाय वोवयता हांव वय थोडे फावटी दूख वय दूख आनी वयताना बोंथोणी गाय घेवन येता हांव तशें वय. काल कोणें गी तुका कालें सांगलें तुका तुजे वरवीं सगळ्यांक कार्य पाड जालें म्हळें तूं सगळी रात न्हिदोनाय तूं तें आयकून या कोणें कालें म्हूण सांगल्यार सगळ्यांक बरें पिकनिकाक गेल्लीं खंय पॅरिसाच्या पिकनिकाक गेल्लीं खंय आनी सगळ्यांक बरें वाडून आयलो खंय. हाका येता बटाटो आनी इल्लेशें मसालो वाडून गेलें खंय. आनी वय ती वाडून येताना आनी सांगलें म्हाका मांस वाडूना म्हणून आनी पयस गेलो खंय थंय वचून तुका कितें मांस वाडोवना म्हणटाय कालें मांसाचें पडोवन घे सगळ्या लोकां मुखार वाडला बटाटो मात. आनी म्हणलें खंय म्हाका नाका म्हूण तिणें तिशिल्यान बसल्यान सांगलें आळिका वाडूं ना तें बटाटो वाडून गेलें मांस वाडयका म्हूण. तिका कितें मांसच काय जें मांसच कितें तें सगळ्या लोकां मुखार सगळी काय पळयतात तें तिका मस्त दूख. आमी थोडे कितें केल्लें तिका आमकां हेरांक दुखता कितें सांगलें हेरांक दुखता वय तशें दुखता. काल कोणें सांगलें काल पोर कोणें सांगिल्लें या कोणें कालें केल्लें तुज्या मतींतलें काडूंक जायना थोड्या फावटी थोड्या वर्सां आदीं कोणेंगी तुका दुखयल्लें तें तुका आतां दुखता. कोणेंगी त्या दाळा मोद एका तिसराल्लें आतां परतून तें जुवें जालें तुका आतां दुखता तें आतां तुका दुखता. ती दूख तुवें विसरूंक प्रयत्न केल्यार ती परत्यान जागी जाता वयर येता. तुवें विसरूंक प्रयत्न करता हांव विसरता विसरूंक जाता गी ना ती तवळ वयर पडटा जागी जाता ती परतून जागी जाता वयर येता. देवाक खुशी ना आमी बोगणांच्या दुखी भितर जिवोवचें देवाक पासंद ना. देवाक कालें पासंद ना बोगणांच्या दुखी भितर लिपोवन आसचें जिवन आसचें सगळो दीस बोगणांची दूख वयर आमी भितर बोगणांची दूख बोगणां म्हाका तशें भोगता अशें भोगता दूख भोगता तें भोगता हें भोगता कंत भोगता दूख भोगता. आदीं खंय जाल्ल्यो खंयचे आदलो खोल उडास करून दुखेच्या वय तशें दूख तुवें विसरूंक प्रयत्न केला आमकां जायना तें भशेन वय. देवाचे उतार ती दूख भायर घालूंक एक वाट दाखयता
खंयच्या देवाचें उतार आतां तुजे भितरली दूख भायर घालूंक वाट तुजें दूख भितर भायर घालचें नाका नातल्या तूं दूख वयताय एका दिसाचें समाधान तुका ना तकली पडा पडू पांय दुख ती म्हणटा म्हणजे गोमटी दुख दोळाय अमेरिका गेल्यारूय गोमटी दुख पँकार्ड दुख ऑस्ट्रेलिया गेल्यारूय गोमटी दुख पँकार्ड दुख म्हणून आतां कांय येना गोमटी दुखी ना पँकार्ड दुखी ना गेली बरी आरामशी येता ती दूख भायर घालचें भितरली दूख भितर भायर आसली भायर घालचें देवाचे उतार वाट दाखयता एक वाट दाखयता कळ्ळें वाट दाखयता तें आतां वाचया देवाचे उतार ध्यान करया एफेस घरां बरयल्या पत्रांत 6 अध्याय 30 आनी 1 आनी 30 आनी 2 3 श्लोक अशा देवाच्या पवित्र आत्म्याचे मौन तुम्ही दुखय नाकात देवाच्या पवित्र आत्म्याचे मौन तुम्ही दुखय नाकात कित्याक आमकां सुटका दिवंक आसा त्या दिसा तुम्ही आपणाची म्हूण कळी जमचे खातीर त्याच आत्म्या वरवीं देवान तुमचे वयर मोर मारल्या ते देवा कळी जावच्या खातीर सुटकाचे कळी जावच्या खातीर आमच्या कपालाचेर काल मारल्या मोर मारल्या मोर पळोवन आळी हें देवाचें भुरगें हें देवाचें भुरगें न्ही हें देवाचें भुरगें हें देवाचें भुरगें न्ही मोर आसली कळीत करूंक कोणा सुटकेच्या दिसा कळी जावच्या खातीर पवित्र आत्म्याची मोर मारल्या हांगा कली मोर हांगा इंक गी पवित्र आत्मा आमच्या कपालार एकल्याचेर पवित्र आत्मा आसा पवित्र आत्म्याची मोर पवित्र आत्मा हांगा पवित्र आत्मा दिसता कोणाच्या कपालार पवित्र आत्मा दिसता काळजार पवित्र आत्मा दिसता जिणे पवित्र आत्मा दिसता तीन देवाची भुरगीं सुटका लाभली प्रेज द लॉर्ड पवित्र आत्म्याची मोर मारल्या म्हणटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया दुस्मानकाय राग आनी क्रोध तुम्ही सांडा हंकारी उलोवणे निष्कुचार आनी एकामेकाची निंदा हे सगळें तुम्ही पयस करा हाळे बदलाक एकामेकातय दयाळायेन आनी कणवाळायेन चला हाळे एकामेकाची दया दाखया कणवाळाय दाखया क्रिस्तांतय देवान तुमकां बक्षिल्ल्यान तेच परी तुम्ही उदार मनाची जावन एकामेकाक बक्षी हाळे जेजून आमकां बक्षिलां येता आमी दुसऱ्यांक कांय न्ही हांवें केदाळे बक्षिताना चिंतचें जेजून आमची इतक्यो सुखी बक्षिल्या तेरांचे आमी बक्षिचे की नाका तशें बक्षिचे देखून थोडे वडे मोगाच्यान आतां पयले मॅट कालेंगे म्हळ्यार हांवें फातकी म्हणल्यार हांवें फातां करना ती मात सुखी करता हांव सुख करना गे हांवें सुख करता म्हणल्यार वळखचें हांवें फातां करता म्हणल्यार वय तुजीं फातकां वळखून घे तुजीं फातकां वळखून घे पयलें मॅट बक्षुंच्या दूख गूण जायचें जाल्यार पयलें मॅट वळखाचें काल वळखाचें हांवें फातकी म्हणल्यार वळखाचें प्रेज द लॉर्ड वय 30 श्लोक सांगता आज वाचलो 30 श्लोक तुवें फातकी म्हणून वळखून घे म्हणून देखून हेरांच्यो सुखी व्हडल्यो दिसल्यार हांव बलिपशू जाता हांव विक्टीम म्हळ्यार अयो ताणें दुखयलें हें दुखयलें ताणें म्हाका येतो अशें म्हळें ताणें म्हाका थंय व्हडल्यांक दाखोवचें कोणें कायलें म्हळ्यार तें व्हडलें करून तो सोंड सोडचें पुस्कू करचें तुवें वय हेरांच्यो सुखी व्हड दिसल्यार ताणें केल्यो व्हडल्यो सुख ताणें म्हणलें उतार चिल्लाराचें गे तुका ताणें म्हणलें तें कर चिल्लारचें गे ती वचोन ताणें म्हाका बटाटो बांदन तें ताणें फाटींग घेवन तांच्या वडल्यान म्हणलें तें चिल्लाराचें गे ताचे कडेन उलयना ताची मर्याद काडटा हांव पळय ताका शिकयतां ना पळय इगर्जेन ताची मर्याद काडटा हाळे बारीकपण हाळे तशें देखो हेरांच्यो ताणें केलें म्हणण्या ताका दिसोना कुलेरान कांय अशें करताना निसारली बटाटो उरलो आनी पडली म्हणून सांगलें जालें पडली सकयल म्हूण चिंतल्यार जालें वाडूं ना म्हूण कित्या म्हणाचें तांची चूक व्हडली करून तो तेला हांव बलिपशू जाता वय हांव बलिपशू म्हणल्यात तुवें लिपोंक जायना हांव बलिपशू हांव म्हणून तुवें लिपोवन काडूचें बलिपशू म्हणून हांव बलिपशू म्हळ्यार हांव विक्टीम हांचे वरी हांव बलिपशू जाली ताणें तशें म्हणल्या वरी हांव करगता म्हण येत की तुवें म्हणून तो वायट केल्लें तांच्या पातकाक तें जबाबदारी देवा मुखार ते दितात वायट केल्लें मुखार आतां ताणें केलें पता तो जबाबदार आनी केल्या पतकाक तो जबाबदार हांवें काय जबाबदार जायचें देवाक ते जबाबदार जातात तांणी लेख दिवंक आसा की ना तांणी लेख दिवंक आसा तांचें वायट करण्याक तांणी कोणें लेख दिचें तांणी लेख दिचें तांच्या वायट करण्याक तांणी लेख दिचें पूण आमी आमची प्रतिक्रिया पळय हांव केलें प्रतिक्रिया ताणें मांस वाडटाना बटाटो वाडलो मुखार गेलो म्हणया हिणें कांय म्हणना हिणें प्रतिक्रिया बरी दिली की ना बरी हिणें कांय तिणें म्हणलें शेजाऱ्यान म्हळें ताका मांस वाड म्हूण सांगून आपूण तिणें सोडूंक ना मांस वाडटा म्हणून सोडूं ना आपयलें नाका फाटीं तुका सांगतालें वाड नासल्यार दोर हांव वाडटा म्हणाली तिका मांस वाडनासतना कितें केलें जाय म्हूण तशें थोडे मनीस आसात जाले तांकां पिकनीक ताका कापून व्हरतात आनी तिणें पयशे दिवनात की 200 रुपया बटाटे वाड दोवताय तूं तशें तिणें आपूण घालयली मागीर पोट घाली उठोवन वचून हाडून आयली ती वचून एका पिरीन घालून हाडून तिका 2 कुडके वाडल्यात तर जोर ती ताणें पापा ताणें दिला ही पापाची म्हूण खंय दोळनातली पूण तायच उब्या रावली ती म्हणजे तिका शेजारी वाडी जेत म्हूण
घट्ट रावली थोड्यांक तें आसल्यांक आनी बरोबर लायक जावना तें जाल्यार ही उठली गेली आनी म्हाका हांव शाबास घे म्हळें तिका शाबास म्हळें तशें वय तशें म्हळें देखून आमची प्रतिक्रिया केली हेरांनी वायट करतना आमी प्रतिक्रिया दिवची तें देव हांव जबाबदारी म्हजेर देव जबाबदारी घेता देखून कोणें वायट करतना दुसरें घाल हांवें केली प्रतिक्रिया दिवची ती कली म्हाका वायट करून दी तांकां तांच्या पथकाल्याक ती दितात पूण तांच्या पथकाल्याक ती दितात पूण तुवें केली प्रतिक्रिया दिली तें गरजेचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हय करण्याक तांच्या करण्याक ते लिखता आमच्या प्रतिक्रिया आमी जबाबदारी वय यू आर अकावंटेड टू युअर रेस्पॉन्स वय आमकां सांगलां पवित्र आत्म्यान रुदान करिनाकात पवित्र आत्म्याक रुदान कर नो नॉट टू ग्रीव द होली स्पिरीट पवित्र आत्म्याक रुदान करूंक दिनाकात पवित्र आत्म्याक रडोवंक दिनाकात म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कळ्ळें आतां आमच्या पाताक वळखाचें हेरांनी केल्यो चुकी वड करून नजो ल्हान करीचे तांची चूक ते जबाबदार पूण आमच्या प्रतिक्रियेक आमी जाव तूं तांणी चूक करता तूं घाल प्रतिक्रिया दिताय तें गरजेचें देवाक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पत्की प्रतिक्रिया सोडा पत्की प्रतिक्रिया आमी केल्लें काम वायट जाल्यार तें सोडा वायट करचें सोडा म्हूण पथकान तांणी केल्ल्या चुकीक तुवें पथक करूं नजो ती पथक करची रीत सोडा म्हूण दुसरें मेळट तांणी चूक केली म्हणून तांणी वायट केलें म्हणून हांवें वायट करीत की ना हांवें बिलकूल वायट करूं नजो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया श्लोक 30 आनी 1 सांगता तांणी वायट केल्यार म्हणणी तुवें वायट करनाका म्हूण हेवटी भाशया श्लोक 30 आनी 1 दुस्मानकाय राग आनी क्रोध तुमी सांडा हाळे दुस्मानकाय राग आनी क्रोध तुमी सांडा म्हूण फुडें वचोंक एकच वाट कोर्सान वय एकच वाट कोर्सान पारीकपण सोडू आनी राग वायट सोडू ड्रॉप बिटरनेस कोर्सान सोड फुडें वचून एकत तुजी कोर्सान तुवें सोडचें राग आनी वायट क्रोध तुवें सोडचें वायट केल्यार चूक केल्यार सोडचें हर एक पावटी आदलें उडासा काडटना वय आतां फाल्यां संगीत फाल्यां नाटकां आसा जाल्यार पयल्या दिसा काल करतात ती फाल्यां नाटकां जाल्यार आसंजेर काल करतात रिहर्सल आमी केदाळे आमची आदली दूख उडासा काडची ताणें केल्लें निंगी थंय तो आयिल्लो निंगी ताणें तशें म्हणलें निंगी ताणें सरी चुकयलें सो निंगी ताणें दिता म्हणून म्हाका दिनासर उरलो निंगी आळे रिहर्सल करचें उडासा काडचें वय तें करून जो रिहर्सल करतना आदली दूख परत्यांची येता म्हणजे यो ताणें केल्लें न्ही म्हाका जाता आपलें घाम येता आनी तकली पडटा घुमटी टायट जाता हातांच्यो शिरो हेवटी वंडरल्या बरी जातात पांय मिरमिरल्या बरी जातात आदलें उडासा काडल्यार देखून आदलें उडासा काडिनाका प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वय तो आमी ती रीलीव द पेन रीलीव म्हळ्यार आदली पेन आतां परतून जियेल्ल्या बरी जाता आदली दूख आनी राग सोडटा बोंतोनी राग सोडटा बगणांनी भायर येता रागाची बगणां शिकयता बूद थोडें केलें रागान बगणां भायर येतात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तेन्ना आमी पत्क्या रितीन वायट प्रतिक्रिया दिता तेदोळ आमी वय आदले आमी उस्तिल्यार आमी बारीकपण कोणें ताकाय सोडिना पत्की प्रतिक्रिया बरी प्रतिक्रिया न्ही वायट प्रतिक्रिया दिता आदलें उडासा काडून विसराचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवाच्या स्पिरिताक आमी विधेय जायचे प्रेज द लॉर्ड आमची दुखी गूण जाय तर आमी असल्यो संगती सोडी जाय वय असल्यो संगती वय उस्तूंचे संगती आदल्यो संगती उस्तूंच्यो पळय सोडच्यो या उस्तू नजो आदल्यो संगती उस्तू नजो पळय आतां दोन आमचे भितरली दुखी गूण जायचे जाल्यार दोन संगती मुख्य आमी सांगलें कली येरांनी केली चुकी वड करिनाका तांच्या पथकाक कोण लेख दितात ते तुजी प्रतिक्रिया तूं दी तुजी प्रतिक्रिया तूं घाल्या खेळटा म्हणटा देजू म्हणटा तें म्हणटा वय देखून तें म्हणटा आमी आमच्या ताचे जबाबदार तो दिता दुसऱ्यांक आलें म्हळ्यार आतां सांगल्या बरी दुसऱ्यांक आलें म्हळ्यार आमची गूण जायते तर असल्यो संगती कितें कालें करचें आमी कालें करचें म्हळ्यार आदल्यो दुखी उस्तून मती काडून नजो उडासा काडून नजो एक ताणें केलें व्हडल्यांक चूक केल्यार ती तुवें चूक तुवें व्हडली करूं नजो ती ल्हान मनाचें सोंड सोडिचें दुसऱ्यांक आलें म्हळ्यार रिहर्सल करूं नजो ताणें केल्ली चुकी तोळ उडासा काडून देव तेदो तुका दूख परतून जागी जाता तुज्या आंगान आनी भरता आंगान भरल्या वेळार काल करताय तूं ताकाय शिकयता बूद म्हणून पारीकपण काडयताय कोडू जाताय कोडू बगणां पारीकपणाची बगणां येता हें सोडिचें तिसऱ्यांक आलें म्हळ्यार बक्षीचें
तिसरें मॅच देखून हें भारी गरजेचें हें भारी गरजेचें हातूंत हांव कितली हांगा बायल्या जाणां गूण करता म्हणना तांकां कितलो वेळ काणयता म्हाका एकल्याक अर्दो घंटो काणयता गूण करूंक एकली आली कितल्या लाख रुपये तेणी हांगा हर एक आस्पत्रेनी लाखांनी घाल्यात तिका न्हिदोंक जायनातलें न्हीद पडनातलें आनी पाट दूख कशी न्हिदतली ओमती न्हिदोंक जाता सगळो दीस कली व्हडल्या ती 2-3 वर्सां मागीर आतां कांय ना नॉर्मल ती हांवें थेरपी केली तिका हें शिकलां हांव वय तशें देखून तिसरें बक्षिजें म्हळ्यार आमकां देवान बक्षिलां आनी देखून हेरांचे सुखी धर्न घेवन आसोंक न्हू जायना देवान म्हाका म्हज्यो इतल्यो सुखी बक्षिताना हेरांच्यो दुखी हांवें काळजान धन काडूंक जाता गे ना तांकां बक्षिजें तांकां बक्षिजें 3 मॅटां कोण सांग्यांक घेपटी पयलें मॅट कालें म्हळ्यार हेरांनी केल्ल्यो सुखी व्हड करनाका फोकास करनाका व्हडल्यो करनाका तेंच ते चिड्डून सोड कांय जावन व्हडलें जायना आमी सांग सोडू तांच्या कर्माक तांणी गेल्या पथकाक ती लेख दितात वय म्हजी प्रतिक्रियाक हांव जबाबदार देखून तूं बरी प्रतिक्रिया दी दुसरें कालें म्हळ्यार तुजी बोगडांची तूं कालें कर म्हळ्यार वायट करणीची प्रतिक्रिया दिनाका वायट करण्यांची प्रतिक्रिया म्हळ्यार शिकयता बुदू तुवें केलें आनी हांवूय तुका ताका फारीकपण काणयता म्हणलें तें करनाका कित्याक तें कर नजो देखून आमी काल करता आदली दुखी उस्ती नजो आदली म्हाका ताणें तें केलें अशें केलें उस्तू नजो तें सोडिचें उस्ती नाका रे म्हणाजें उस्तू नजो सोडिचें तेंत सोडिचें तेन्ना ती दूख आमकां एका जवळ उस्ती लेखान जाता दूख सोड जाता राग येता मागीर हांव फारीकपण कोणाक येता देखून फारीक कर्म करनातल्या बरी ती दूख न्ही तिसरें कालें बक्षिजें वय बक्षिजें म्हळ्यार ताणी देवान म्हाका बक्षिलां देखून देवान म्हजी इतल्यो सुखी बक्षिलां हांवें बक्षिलां देखून देव आमी काल करचें सरेंडर जायचें शरणागत जायचें पळयतात म्हळ्यार ताजो पळयतात मागीर बॉल दिता मुखार वचूंक बक्षूंक मुखार व्हरता वय दूख कितली चड जाल्यार ती निदान बरें करता दूख चड जाल्यार आमकां मुखार वचूंक जायना वाडा वळना उणी जाता देखून आमी बक्षिजें आमचो वय बक्षाचो मनोभाव केली सूख बक्षिताना विसरतना वय आमी केल्ली सूख बक्षाचो मनोभाव आमचें तें आसल्यार केदोडली कोणाची सूख केली जाल्यार ती आमी विसरता आनी आमचे गाय गूण जातात प्रेज द लॉर्ड तें एक बेंगलोर थॉट आसलें म्हाकाच्यान बरें थॉट तातूंत खंय गे तें आणे ग्रास म्हूण आयलां आणे ग्रास म्हळ्यार तण एका तराचें तण अशें येदें मोठें तण हांगा तावन अशें घडये भितर तें दोमता आनी पाळां घालता ताचीं पाळां भितर बियां काडूंक जायना तें कितले फावटी काडलें जाल्यार तण वयल्यान काडलें जाल्यार 8 दिसां बरें जालें तण गेलें आनी बरो गुलाबाचीं झाडां बरीं येता म्हळ्यार 15 दिसां भितर परतून आयलें पांठयलें 15 दिसां भितर परतून आयलें परतून गुलाब जावंक जायना उस्तितान कालें जाल्यार इतली येदी मोठी पाळां भितर त्या तणाची भितर कोंडीचें मागीर आमी कालें केलें म्हळ्यार एकच आनी वयल्यान अशें मिशीन हाडलें तण काडून गेलें कालें केलें तें जायना देखून बरें तण गिळून सोडटा बरें तर आमी तें मोमो तण लायतात पळय ते आनी मस्त गुलाबाचीं झाडां लायलीं एक त्यो गुलाब जावंक सोडिना कळ्ळें मुळां घाल्यार ताचे भितर उस्तितान येदीन इतलीं पाळां कळ्ळें रक्साक आसताचें तण कितें एक देखून आमी कालें केलें म्हळ्यार एक दिसा आमी धरलें एक इतलो जागो आपलो इतलो जागो व्हडलो जागो वस्तून इतले भितर वस्तून ताचें पाळां काडचें म्हूण पयल्या दिसा राती उदक घालून भिजयलें सगळें ग्रावंड दुसऱ्या दिसा वस्तूंक 6 जाणां ब्रदर्सांक वस्तूंक खोऱ्यां पिकासान माती वयर घालूंक आनी 6 जाणांनी फाटल्यान तें पिठो करून दिवंक उरतिल्लें पिठो करून दिवंक ताच्या फाटल्यान 6 जण काल दिवंक पाळां इचोवंक पाळां रास घालून उजो दिलो ताका इतली रास पाळांची भितरल्या भितर पाळां बेंगलो ताच्या मागीर एक गुलाब जाले पळय ते पाळां काडल्यान तशेंच सो थोडे फावटी आमकां हें नेर म्हणटा आमी नेर सादें म्हणटा आमी कालें म्हणटा तोटांत तशें खंय हाका कालें म्हणटा हांव विट्स सादें न्हय तुमी कालें म्हणटात सादें न्ही गे सादें नेर म्हणटा आमी तें तोठांत एक व्हड समाजसो तोठांत एक व्हडलो समाजसो एक पर आमी हांगा गेल्ल्या एका हांगा मुडबिजेचो तिके मुखार गेल्ल्या थंय एका तोठांत ताणें बरें तोट केलां उदक घालें बरें केलां एक तें 5वें ग्रीन ग्रास एक आयलां त्या हळडी फुलां जातात पळय तें कळें जालां रास तें तशें काडून बारीक कस काडून उमटून काडिचें तशें एक व्हड समाजसो आमी ते उमटून काडटा एक घडी सक्कड नितळ दिसता ते आमी वखातान काडटा एक घडी सक्कडी तण ना म्हण दिसता आनी सद्या नेर ना म्हण दिसता पूण थोड्याच तेंपान परतून ताका पाळां फुट्टात पाळां येतात आनी पाळां तशींच उखल्ल्यांत वय ना
नांबोगसाणें म्हणटा आमी अनफॉरगिवनेस नांबोगसाणें बोगसाणें दिजें की नाका आमी बोगसाणें दिनासतना रावचें बोगसाणें दिवचें ना नांबोगसाणेचो स्पिरीट आमचें तें आसा जाल्यार तो ताचे फांटे सगळ्यांनी तो फांटे मांडटा नांबोगसाणेचो येणें नांबोगसाणेचो राग येणें नांबोगसाणेचो हंकार येणें नांबोगसाणेचो हट्ट येणें नांबोगसाणेचो फांटो फारीकपण हे फांटे पडटात नांबोगसाणेच्या काळजांतून हे फांटे पडटात सगळ्यांनी ते वाडटात हर एका क्षेत्रांनी परिणाम घालतात एफेक्टींग एवरी लायफ हर एका क्षेत्रांनी म्हळ्यार मागण्या बसल्यार ते मागणें मारूंक सोडटा गे म्हाका ना सेवा करतना सेवा करूंक सोडटा गे ना काम करतना बरें काम करूंक सोडटा गे घरा समाधानान वचोंक सोडटा गे हांव शिकून बरें पाठां करूंक म्हाका सोडटा गे टिचरीक सोडिना नर्स जाल्यार ताका लोकांक बरें त्या पेशंटाक बरें पळोवंक सोडटा गे तें हो राग कितें ताणें सुकलां हेज्या रागात हांव ताका सोम्मा पेशंटाक उजी करता समाज दोन बस कितें म्हातारो तूं गुण जावंक आयलाय मरोंक आयलाय इंजेक्शन दिवचें ना काय कितें व्हडली मागीर तूं आतां वांसोंक आयलें की मरोंक आयलें म्हणलें गे हेका नर्सान ती दुखता म्हळ्यार तूं हांगा कितें बेड्डार येवन पडलें वांसोंक आयलें की मरोंक आयल्या गी म्हूण ती सांगून आमी गेलो व्हडलो अशें म्हळ्या म्हणून मागीर आमी सांगूं ना आमी सांगलें मरे व्हडलें इंजेक्शन दिवंक देखून कठीण दूख जाल्यार वय आमी खावन करता म्हळ्यार खोले मात काडूंक पळयता वयले खोले काडूंक पडटा भितरलीं पाळां परतून किरलातात आनी पांटे दितात वय तशें खोले काडल्या पावना दूख राग लिपोवन प्रे जेन्ना आमी थोडे दूख रागयता आनी लिपयता आनी भितर कांय दूख नासल्या बरी करता बैलां लिपयता भितर दूख की पाळांत की ना काळजा भितर पाळांत की ना काळजा भितर पाळांत वय तें प्रे जेन्ना लांब काळाक उपकार ना आत्तां इल्ले दीस तुका बरें जाता एक रेतीर गी शर्मावंक हें केलें आतां गूण जालें आनी इल्ल्या वेळान आनी इल्ल्या तेंपान वयर पडटा उपकार ना तशें नेरे बरी राग बेजाराय वाडटा सडटा बरता देखून कठीण दूख इल्ल्या वेळी बोगसाणें दिवंक तयार ना कठीण दुखल्या वेळार म्हाका ताणें कठीण उतार म्हळें हिणें कठीण म्हाका करणी केली देखून म्हाका कठीण दुखता तशें केल्या वरी तेदो कठीण व्हडलो विशय ल्हान जाता म्हूण चिंता आतां आमी चिंता घालूंक वता गे थोडे फावटी कठीण दुखल्या वेळी बोगसाणें दिवंक तयार ना कित्याक म्हळ्यार बोगसाणें दिल्यार येदो व्हडलो तांणी केलो तांच्या काजाराक म्हाका आपोवना आमी ताका भायर येल्लो तांच्या काजाराक म्हाका आपोवना हे व्हडलें गी ताणें आपयना सरावचें म्हाका इन्सल्ट केल्लें हे व्हडलें घडीत हें ल्हान घडीत गे हें आतां हांव ताचेर उलयलो जाल्यार येदो व्हडलें घडीत म्हाका ल्हान केल्ल्या बरी जाता ल्हान केलें देखून हांव सोडिना म्हज्या दुयेची सयरी काडयल्ली आतां ताच्या दुयेच्या काजाराक म्हाका आपोवंक आयला आतां हांव वचून ताचे कडेन राजी जावन जाल्यार येदो व्हडलें म्हाका दुयें केल्लें व्हडलें देखून हांव ताच्या काजाराक वचूंक वचना हाळे चिंतचें तें ल्हान जाता म्हणलें बी आमकां देखून आमी ल्हान जाता भियेता तें बोगसाणें न्ही बोगसाणें म्हळ्यार तांणी केल्लो अपराध आनी आमचे हक्क फारीकपणाचें तुवें चूक केली हांव शिक्षा दितां दोनी सोड सोडिचें ताणें केलो अपराधी विसराचें तुजें फारीकपणी सोड सोडिचें लेट गो फारीकपण कोण दिता देव दिता म्हणून वळखाचें फारीकपण देव दिता म्हणून वळखाचें आनी ती ताची जबाबदारी फारीकपण कोणाची जबाबदारी देवाची देवाचें उतर वाचें हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत 17 आनी 12 तावन 15 देवाची कृपा तुमचे मध्ये कोणाकच सुखाना जायशे सत्राय करा हाळे देवाची कृपा तुमकां कोणीय सुकोवन खाणे नाका ती खाण्या फुल्ल खाण्या देवाची कृपा खाण्या तुमचे मध्ये विकाचे पाळ पाले नाशे आणि ताच्या विकासो वसो सगळ्या सभेंत विस्तार नाशे जागृत रावा विकाचें पाळ तुमचें तें विकाचें पाळ पालयवन उजो एक पाळ आसता दर निपंदा तें पालयता वालयता भायर पालयोंक सोडून उजो पाळ पालयोंक सोडून उजो वय कळ्ळें गे वय पाळ आसा कोणाची पाळ आसा गे तुज्या काळजांत कळ्ळें पाळ विकाचें पाळ आसा गे विकाचें पाळ कोणा लागीं आसा जेजू आजूच तें उमटून काडून दी विकाचें पाळ वीक म्हळ्यार राग कठीण दूख सांग आपल्या मुखार या तुमचे मध्ये कोणी एसावा बरी खोटे सालीचो वा देवाची बिरान नातलोलो आसाना जावं एसावून घालून गेलें हाळे वायट केलें फारीकपण खाणयलें एसावा बरी तुमी जावन जो एसावान एक जेवणा लागून
आपले मालगाड्याचे हक्क विकून सोडले वय देखो विकून सोडले ताणें वय हां हां उपरांत तो आपल्या बापायचो आशीर्वाद जोडून गेल्ल्या वेळार बापायन ताका इन्कार करून पाठी धाडलो हाळे. हें तुमी जाणात ते जोडूंक दुखां घडोवन ताणें प्रयत्न केले जाल्यार ताका उपकारले ना कित्याक मन बदलूंक ताका कसलोच संद्राप मेळोंक हाळे मोण बदली जालें थंय मोण बदलूं ना वय वय कितलें बरें कर सांगलां पळय हांगा हेब्र्याव बरयल्या पत्रांत हांवें घडये घडये वाचचें तें हेब्र्याव 12 तावन 15 पर्यंत 12 तावन 15 आतां वाचलें आमी बरें करून वाचलें आमकां प्रेज द लॉर्ड तशें देखून फरीकपण कोण काणयता हांवें फरीकपण काणयचें गी आतां बेन्नीबाय कोणी दुखयलें तिणें फरीकपण काणयचें गी नुजो आतां मायन सुणें दुखयलें सुणें फरीकपण काणयचें गी ना मागीर कोणें काणयचें फरीकपण देवान काणयचें देव काणयता म्हणलें म्हणचें देखून रोमाकारा बरयल्या अध्यायांत पत्रांत 12 अध्याय 12-17 म्हणटा हांव वाचया 12-17 रोमाकारां 12-17 तो म्हणटा सांपावलो म्हणटा फरीकपण काणयचें कोणें देवान सोमयाक सोडतें सोमयाचें तुजी प्रतिक्रिया पातकाची प्रतिक्रिया दिनाका पाताक जावनची पातीक प्रतिक्रिया हांवें खाली केल्यार तें पाताक जावन जो बरें जायचें थंय प्रतिक्रिया दिवचें प्रेज द लॉर्ड 12-17 खंयच्याय मनशाक वायटाक वायट फाटी दिनाका हाळे वायटाक वायट पाती दिनाका बागार लोकांच्या नदरेक बरें दिसता तें करूंक प्रयत्न करा हां मुखार या साध्य जाल्यार तुमकां सांगता ते परी समेस्ता लागीं समाधानान जियेया म्हज्या मोगाच्यान तुमी बिलकुल फरीकपण घेवचें न्ही तें देवाच्या क्रोधाक सोडा फरीकपण घेवचें म्हाका सोडा हांवच तें फाटी फारीक करता म्हणटा सरेस्पर फरीकपण करचें म्हाका सोडा हांव तांचें फरीकपण काणयतां तांकां दिवची शिक्षा दूख हांव दितां तुमी फरीकपण काणयता म्हणटा सरेस्पर दळबारोचो सरेस्पर देवाचो उतर म्हणटा प्रेज द लॉर्ड देखून हट्टान बक्षान निरा हांव कितें गेल्यार बक्षिना हट्टान बक्षान निराकरिल्ल्यार सारकें समाज जालें हांवें निराकरचें ताणें केल्याक हांवें केलें समाज जालें म्हूण चिंतां ना तशें चिंतून नजो हें चिंतावन तरी हें कठीण वीक पॉयजन आमकां वायट करता हें पॉयजन हें चिंता पॉयजन आमची सगळी जिनी विकान भरता सरपाक पळय वीक आल्या बरी आमकां वीक वय तें आमचें लायफ एन्जॉय करूंक थांक उणी करता थोडीं हॅप्पी नात कांय नात एकल्यान भुरगें पळयलें हांवें अशें जालां ताका राग एकल्यान काजार जाता म्हणून ताच्या सांगाता रावून कितलीं वर्सां जावन आतां ताका ताणें कान केलें पयशे आनी परत दिले आनी कितले सांगाता आचाडे जोडिल्ले ते पुरा मागीर आवयन दोतीक म्हूण दवरले ते आचाना वार घाल्ले आवय गुंतून आसतना ते विथड्रॉ करून आनी परत करून ताका एक 26 lakhs दिल्यात आचाडे मोग करता म्हणून 1.5 वर्साच्या सांगाता आसुल्लो आचाडे मोग करता चेडे काजार जाता म्हणून आतां भायर गेला भायर आनी गेलो आनी वचून लंडनाक गेलो एक परिक्षा बरयली परिक्षेन पास जालो ह्या चेडवान हांगा शिकयलें बूक आनी प्राण दिले थंय वचून परिक्षा बांदली कित्याक पयशे पावून पुरो पयशे 26 लक्षांनी दिल्यात व्हडलो जाता ऑफिसार जाता शिकताना हुशार आलो पळोवंक बरो आलो ह्या चेडवाचे एक वर्स धाकटो आनी तुजे आणी पुरो सांगलें कितें सांगलें आयका तुजोच मोग करता आनी आले पयशे भांगर आण्याच्या नांवार दवरले पयशे इल्ले ड्रॉ करून आनी परत दिल्यात दिवन तो लावन गेलो आनी पयले फावटी हांव बोटीर गेलो तुका पयशे धाडटा म्हणालो आनी थंय बोटीर गेल्ल्या वेळार हे वय एक ऑफिसर आनी एक फिलिपिन्सीचे चेडूय ऑफिसर ऑफिशियल हें ऑफिशियल तेंय ऑफिशियल दोगांनी मेळून अनऑफिशियल जालीं अनऑफिशियल हें ऑफिशियल तेंय ऑफिशियल दोगांय मेळून अनऑफिशियल हाका फोन येना आनी कांय ना अनऑफिशियल मागीर येताना तेव्हा काणून आयला आम जालें त्या एकात येतलो चेड मेळना तो सुकोवन कसो करून काणून बोंबे रोवन येतालो मागीर एकल्यान ताच्या शेजाऱ्यांनी हाची कर्स पळोवन आनी एकल्यार स्टोरी सगळी रडलें ताणें म्हणलें तो आयल्या सांगता म्हूण त्यो कावलें सांगतलो म्हाका सांगूंक जायना म्हणनाली ती जाल्यार सांगता तो एकल्या अण्णंत आयला पळयता घाल फिलिपिनाक मागीर तांचे ओटो एकल्यान कोणें तांचे फेसबुकाचे नंबर दिवन फेसबुकाचे ओपन करून पळयता आनी ताचे नांवाच्यो फोटात काजाऱ्या बरी जिवच्यो काजाऱ्या बरी लग्नां जाल्ल्या बरी जिवच्यो हें मानतलां आनी अशें हांगा ते पळयता तें कॅन्सर जाल्ल्या बरें अशें करून आयलां हांगा आयलां मागीर हांगा ताका 2 दिसांनी आमी सोमां केलें एक दीस रावून सांगलें मागीर रावन जावन ते हांगा येतली हांगा कावन्सिलिंग सोमां करून हयल्यान सोमां करूंक जाता बरें जालें आनी पुरा आतां पळय आतां ना तो ते उठता फिलिपिनो ताणें कांय करून आमकां तो तसो केलो मनीस कोल पळय गे आचेडे असो जावन दिवन अशें करून भायर वचून व्हडल्या कामार आहा म्हणून पूण हाका बरो आतां ऑफिसराचें हें जालें आज फिक्स जावन ताचे बायल सरलां
ताजे बायल सरलां बारी बरो मनीस तें डायवोर्स करून गेलां डायवोर्स करून घेवन सरलां हो तो सरता सरी तें फाटी आयल्या काणूच्या खातीर हो काजर जायना म्हणटालो तो भाग्यवंत मनीस डायवोर्स जालां कोर्टांत डायवोर्स जालें इगर मातयेंत जावन हें गेल्लें तें सरलां म्हणून ताच्या घरच्यांनी सांगलें सरल्यांक घेता कॅन्सर जावन तें गेल्ले काजर जावन 6-7 वर्सां उपरांत ह्या चेडवाच्याक ती चड प्राय चड जाली मात जाल्यार यो तो ताचें डायवोर्स जाता खंय फाटी आयलें जाल्यार हांवें ताका खाणेचें देवा मुखार सुगेजार जावं जो म्हणून वसत रावला खोलो बरो मनीस पळय काजर जावना ती मेल्ली खबर जाय आयकल्या उपरांत वो आतां काजर जावं ह्या चेडवाडे काजर जाता कांय परवां डिसेंबरान काजर करना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 कळ्ळें गे तुमकां आतां तशें देखून आमचें लायफ एन्जॉय करूंक थांग उणी जाता बक्षिनांतल्या वेळार कूड जोरल्या वेळार येर पथकां बरी सोम्या संगी 6 मिलान वय पथकां बरी आमी पथकी जाता जेजू सांगता 6 मिलान करूंक जाता 6 भोजन करूंक जाता 6 मिलान करूंक जाता जायना 6 मिलान उणें चिड्डोवन कश्टोवन करगोन येता आमचे चावेळ सांगता वय ना बोक्साणें भलायकेचेर परिणाम घालता खंयची म्हळ्यार बोक्साणें दिनात तांकां एक नातले एक पिडा आसात डायबिटीज BP शेळ पाटदूख पेंकाट दूख गॅस्ट्रीक उसमोड अशी पुरा वय कुडीचेर आमची पिडा बागीर कालन करता म्हळ्यार आंकांत येता हा जावचें ना बोक्साणें जाल्यार ना बोक्साणें दिनातल्यार एक हा म्हण आंकांत केदाळे आंकांत जिन्यांत आंकांत एंग्जायटी मागीर एका तराचो वत्ताड डिप्रेशन अशें सो हॅपीत ना देखून कोर्साण्याचीं फळां आमकां मात्र सीमीत न्हय कोर्साण्याचीं फळां आमकां मात्र थोडे फावटी आमी बोक्साणें दिनासतना आमी कोर्साण्याचीं फळां आतां कोर्साण्याचीं फळां एक बें कोर्साण्याचीं फळां एक राग कोर्साण्याचीं फळां एक हट्ट एक समाधान ना वय समाधान ना पिडा आनी बें खावजेनी हीं कोर्साण्याचीं फळां मात्र म्हणजे तेणी आनी खालें हेरान थंय म्हजो संबंद पाड जाता तर तांकांय परिणाम घालता तीं कशें हॅप्पी नात तीं तिके पिसफूल नात घरांत आनी कामाच्या जाग्यार हांव खालें करतां कामाच्या जाग्यार वीक वमतां कामाच्या जाग्यार वीक घालतां घरांत वीक घालतां सगळ्या मदें समान यो करता म्हळें देखून कोर्साणे संगी वेव्हार डील करचे वेळ वो न्ही मोगाच्या न्हू कोर्साणे संगी हांव म्हजी कोर्सान काडटा म्हणचो वेळ वो वैगी न्ही वत वेळ आयचो दीस म्हणाजे आयचो दीस वो वेळ लागीं पावला हांव म्हजी कोर्सान काडून उडयतां म्हणाजे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वय तुजें दुरसाणें सोड तुजें दुरसोंचें ताणें केलें ताणें केलें अशें म्हाका करूंक जालें हांवें ताका इतलें बरें केल्लें ताका हांवें इतले लाख दिवन भायर धाडलें तो केलो न्ही पिलिपीन सोट गेलो न्ही घडये म्हणयत की हांवें म्हणून जो दूख कुस्ती नाका सोम्याचीं सतां काळजांनी बरो तुजें काळजान खालें बरो सोम्याचीं सतांनी तुजें काळीज बरो सोम्याचीं सतां सोमी सत म्हळ्यार केलें हांव बरो गवळी म्हजो जीव तुमकां दितां आळे कोणें सांडल्यार हांव तुका सांडिसोना हांव सदां काल तुमच्या सांगाता आसतलो यहलीं पुरो उतरां आमी काळजान घालचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी दूख उस्तिनाचो दूख उस्तू नजो सोम्याची उतरां